सीबीआयच्या टीमीन बिरेस्तारा वास्कोतल्या शेख सायबर कॅफे आणि सिटी स्टॅम्प मेकर ह्या दोन आस्थापनांचेर धाडी घालून कंप्युटर आणि रबर स्टॅम्प तयार करपाचे मागणे जप्त केले. तर रेल्वे पार्सल सेवा अधिकाऱ्यां खातीर बोगस प्रमाणपत्र आणि रबर स्टॅम्प करताले म्हूण आरोप जावंक लागिल्ल्यान सीबीआयन ही धाड घाली. रेल्वे पार्सल सेवेचे काम पळोवपी फैयाद मुलानी ह्या अधिकाऱ्याक सीबीआयन फाटल्या सप्तकान अटक केल्ली. रेल्वे पार्सल सेवेत घुसपागोंदळ करून लोकांक नाडिल्ल्याच्या दुबावावयल्यान सीबीआयन फैयाद मुलानी या पार्सल अधिकाऱ्याक हालींच अटक केल्ली. ह्या प्रकरणात बनावट सर्टिफिकेटां आणि बोगस रबर स्टॅम्प तयार केल्ल्या आस्थापनांचेर सीबीआयन बिरेस्तारा धाडी घालून कंप्युटर आणि रबर स्टॅम्प तयार करपाचें मशीन जप्त केलें. वास्को शारांतल्या शेख सायबर कॅफेत बोगस सर्टिफिकेटां तयार केल्ल्याचे चवकशेंत दिसून आयलां. सिटी स्टॅम्प मेकर ह्या दुकानांत बोगस रबर स्टॅम्प तयार केल्ले अशी खबर सीबीआयक मेळ्ळ्या. शेख सायबर कॅफेचो धनी फैयाज शेख आणि सिटी स्टॅम्प मेकरचो धनी अशोक शेटयेची सीबीआय चवकशी करता. वास्कोच्यान दिशान परब. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.